काणयेचें नांव मुंबईच्या मामाची पेट. काणयेकार वल्ली कॉड्रस आजेकार. मुंबईच्या मामाची पेट. मामाचे दोळे मामयेच्या मोम्यांचेर खंय. ह्या सांगणे बरी तूं कितें ह्या सकाळींच सुरू तुजें गिरा. कुजनांत ताक साळून आसच्या रितान भायल्या ओलतेरार बसून दिसाळे वाचून आसले पर्यंत गुणगुणच्या पोतीक दिल्ली जवाब कानांत पडलीस निकून दिसाळ्याचेर कंसल्लें तोंड उबें करून सांगलें, हांवें पेट न्हय गा मेट म्हळें. तुज्या कुंकडांनी येवन मेटार बेंजार म्हळ्यार मेळ्ळें करन जालें. वय कोंडल्यान रांदून दिल्यार तें सकाळचें जाता. नावे ती म्हजीं कुंकडां, म्हजीं गायरां, म्हज्यो बोकड्यो न्हय. रिताच्या ताळ्यान मातशी शीण आसली. सक्कड म्हजेंच गा. तूंच म्हजें म्हणटाना आतां तुजें सगळें म्हजेंच न्हय वे. पुरो तुजी मस्का भुरग्यांच्या कानार पडत तर. आयच्या काळाची भुरगीं आमच्याकी बुद्धोंद आसात गा. आयकल्यार कितें, बापायन आवय लागीं नासतना आनी कितें शेजारी लागीं अशें उलोवचें वे. सांगलें बरी तुजो बोंबयचो माम सकाळीं उठून खंय गेला. निकून सांगलें, कोण ना, म्हाका कितेंय सांगूंक ना. गेला आसतलो इश्टांक मेळूंक. रितान आपलो ताळो मोव केलो. सदांय म्हजे सांगता बसून नीस पेज जेवनसो आज निराळ्या पोटांत गेला. मिस्तेर कितें गा. तो येतस तुमचो ताचे लागीं विचार गा. तूं सकाळींच म्हजो मांडो खायनाका. निकू परत दिसाळे वाचूंक बसलो. ताची दिश्ट दिसाळ्याचेर परगटून आयिल्ल्या जाहिराताचेर आसली. तो ओलतेरांतलो उठून दिसाळें घेवन कुजनान येवन म्हणालो, आयकलें वे, मंगळुरांतल्या नव्याच शोरुमांत एक्सचेंज ऑफर खंय. पोरणी टीव्ही दिवन एक वोट टीव्ही हाडल्यार 50% डिस्कावंट मेळटा खंय. आळे गा, आमची टीव्ही सयत ल्हान ब्लॅक अँड व्हायट टीव्ही. तातूंत मॅच पळोवंक मजा येना म्हणून भुरगीं सांगतात. आमी कित्याक. निकून थंयच रावयलें. देखून सांगलें हांवें, दर्यांत आसा मासो आनी आळेन व्हरता पिसो म्हूण. हांगा फेस्ता परबे वेळार म्हाका न्हेसूंक एक मर्यादेचें कापड हाडूंक तुजे लागीं दुमडीना आनी आतां व्हड टीव्ही खंय. रिता ताक साळून आसले पर्यंत तापलें. आळेगा, शांतपणी समजून घे. तुजो बोंबयचो भाव मोन करी जाल्यार जाता. तुका तो मानता गा. तूं कशें म्हूण ताका पुसलावन एक फावटी ताची पेट उक्ती कर. तांतूं लिपोवन दवरलें खजान आमकां आतां कामाक येना तर आनी कितें फायदो. निकून आपली सुप्त आशा उसारलीस. थोडो वेळ ओगेच रावन रितान जाप दिली. कोण जाणा, भुरगीं सयत आयल्या वार उलोवन आसलीं. माम पयलींचे परी ना. हांसना, आमकां पॉकेट मनी दिना, कंजूस जाला म्हूण. तूंच कित्याक ताचे लागीं शीदा सांगिनाय. हें काम म्हज्याच गळ्यार कित्याक बांदताय. मोगो असो भाव कोणाचो गा, तुजो न्हे. निकून सयत चालाकेन रिताचेर आपली आशा थापली. गांवच्या पोटेलांतून मोलाक घेतलो 1.5 एकर जागो ते गांय भुरग्यांक पुरो. हें चिंतप मिनती बालताजर आनी सेल्लीचें जाल्ल्यान ते गांय भुरग्यांक एक सारकें वाडोवन आतां तीं उत्तरप्रायक पावुल्लीं. बायल सेल्लीच्या नांवार आसच्या ह्या जाग्यांत थोडो नाल्ल आनी पोपळां सोडल्यार दुसरी उत्पत्त नासली जाल्ल्यान हर म्हयन्याचो खर्च म्हणून पोरगांवांत गळून आसचे भुरगे धाडटाले. मालगडो चार्ली गल्फांत आसलो, दुसरो उल्ली आनी तिसरे रिता. चार्ली गल्फाक गेल्लो एका गोंयकार चेडवा लागीं काजर जावन गल्फांत सासलो. उल्ली थंय हांगा भोंवून अकरेक बोंबय काम करनासलो. रिता घरांत सासून आवय बापायक पळोवन आसले पर्यंत पणबूरच्या निकूची सैरीक आयिल्लीच काजर जावन कुळारास उरलें. तांकां एक चेरको जाल्लो बालताजार सरलो. मोरना वेळार गांवांक आयिल्लीं भुरगीं मोरनाक मातयेक पावोवन पाटी घरा येतस आवय सेल्लीक मोदें बसोवन उलोवंक बसली. भितरले भितर सगळ्यांकी एकामेकाचेर दुबाव आनी आशा. चार्ली सांगतालो घरचो सगळो खर्च आपणास वचूं देखून ताची गोंयकार बायलेच्या मोतीन सयत हेंच भरलां.
आमी कित्याक तांचो कर्ज पळोवचो? आतां सगळीं व्हड जाल्यांत, तांचो कर्ज ती पळोवन दीत. निकू पणबूरच्या नायत्याचो वेव्हार करिनासलो देखून बारी चालाक मनीस. दोग पूत परगांवांत आसात म्हूण तसक आतां आवयची साकरी करचें ती जबाबदारी तांच्यान घेवंक साथ दिना हें होस्सू अवकाश गळसून तो 1.5 एकर जागो भितर घालचें चिंतप मोतींत आठोवन तो आसलो. आळेगा, म्हजें घर जागो सर आसुनूय हांवें म्हज्या बायलेक तिच्या आवय बापायच्या साकरेक म्हणून हांगा सोडलां. तुमी प्रायस्त आवयची जतन करशात तर हांव म्हज्या बायलेक घेवन पणबूर वेतां. तापल्या तेलाचेर सांसव फुटले पर्यंत तो फुटलो. अखेरीक दोगूय पुतांनी घरचो कर्ज पळोवचो निर्धार केलो तरी मेजून 3 म्हयन्यांनी निकून आनी चार्लीन जाग्या विशीं एकामेकाक तक्रार सुरू केलेच. गल्फांत आशिल्ल्या चार्लीच्या बायलेन उल्लीक फोनार ही गजाल कळयली. उल्ली रिथा लागीं उलयतना रिथाच्या दुखाचो काट तुटलो. धाट्टो, तुमी दोगूय सेटल जाल्यात. हांव म्हज्या दोगां भुरग्यांक घेवन खंय वचचें? देखून आमचो वांट्याचो जागो आतां आमच्या नांवार केल्यार कांय बँकार लोन घेवन घर बांदूं जाता न्ही? आनी प्रायस आवय कितलो तेंप ह्या पोरण्या घरांत जियेतली? उल्लीक हें वार्जीक सारकें म्हूण दिसलें देखून चार्ली लागीं उलोवन तांणी एकामेकाक समजून वयलो अर्दो एकरो चार्लीक, सकयलो अर्दो एकरो उल्लीक आनी मदलो अर्दो एकरो रिताक म्हूण उलोवणें जालें. उल्लीक भुरगीं नात देखून एका सांजेर निकून उल्लीचेर खंत उसारलीस. भोवजे, तुका भुरगीं नात, बाळां नात. तुजोय जागो कित्याक आमच्याच जाग्याक मेळोंक नजो? आमी बरें कंपाऊंड बांदून रावया, थोडे दुकर बसया. म्हाका जाग्याची आशा ना भोवजे. माय जीव आसतासर तिणेंय वांट्या विशीं या कोणेय वांट्या विशीं उलयनाय म्हणून आसलो. पूण आसूं, जावचें जावन गेलां. माय जीव आसतासर तो म्हजो अर्दो एकरो जागो तसोच आसूं. उपरांत तांतलो अर्दो वांटो धाट्टूक दिता, अर्दो वांटो रिताक दिता. आसूं, तीं पुणी मोगान आसूं दीत. उल्लीच्या तोंडांतलें आयकतेस निकूच्या तोंडार हांसो दिल्यो. कांय थोडो तेंप उतरला. अवचित्त बोंबयच्या उल्लीक रिताचें फोन आयलें आनी उलोवन जातस रिता म्हणालें, धाट्टू, तुज्या उता प्रमाणें जाग्याचो अर्दो वांटो आमी आमच्या नांवार केला. दस्तावेजां मेळ्ळीं, देखून तुका एक खबर सांगया म्हणून फोन केलो. आयकून उल्लीक एका तरासो धोकोच बसलो. रिता, धाट्टूक ही खबर दिल्याय? ना धाट्टू, तुमीच उलोवन निर्धार केल्लो देखून ताची गरज म्हूण म्हाका दिसूंक ना. रिता निरापराधी चिंतपान उलयलें. रिता, हांवें फकत अर्दो एकरो तुज्या नांवार करूंक सांगलें, पूण तुवें अर्दो वांटोच तुज्या नांवार केलोय. आसूं, म्हाका तुज्या तितली चालाकी ना. हांव पुणी आतां धाट्टूक खबर दितां. अशें म्हणून उल्लीन फोन बंद करून गल्फाच्या धाट्टूक मेसेज धाडली. रितान अर्दो वांटो ताच्या नांवार केला खंय, म्हाका आतांच खबर मेळ्ळी देखून तुका ती दितां. थोड्या दिसांनी धाट्टूची 1 फूट लांबायची मेसेज आयली. तुमकां हांवें कितें केलां म्हणून तुमी गुटान अशें केलें? वाचून गेल्ले परी उल्लीच्या दोळ्यांतून दुखांतेंबे गळ्ळीं. उपरांत साबार तेंप उल्ली सुवें कोणूच संपर्क केलो ना. गपळास सोडचे मात्र शिवाय निकूक पणबूर जागो सोड गांवभर लोकांक तोपी दवरून आतां बायलेच्या गांवांत जियेतालो. आनी गांवांत सयत भायल्यांक वेग्गी मान मेळटा न्ही. थोड्या म्हयन्यांनी गल्फांतून आयिल्ल्या चार्लीन बाकीचो अर्दो वांटो आपल्या नांवार केलो. रितान व्हड घर बांदलें, पूण घर व्हंकलाक जावं कसल्याय बऱ्या फाल्याक खंयच्याय संदर्भाक जावं उल्लीक आपुणेंच नातलें. हां, प्रायस्त आवयची भलायकी बरी ना, तिच्या वखदाक कर्ज जाय हे संदेश जरूर धाडूंक विसरनातलें. बोंबयचो माम आयला खंय, हे पोवटी व्हड पेट घेवन आयला खंय. इस्कोलांतून आयिल्ल्या भुरग्यांनी वाटेर आयकली खबर घरा कळयतेस निकूक उल्लीचेर मोवाळाय चडली जाय जय. आमकां न्हय तरी वाड्याच्या लोकांक पुणी दाखय जाय न्ही. पूण हकिकतेंत निकूच्या मतींत वेगळेंच आसलें. पोरण्या घरांत जायत्यो सामान आसा तो उल्लीन हाडिल्लो वा उल्लीच्या नांवार आसच्यो. फोन सयत उल्लीच्याच नांवार आसचें देखून कशेंपुणी हें आपल्या नांवार करी जाय म्हणून आसलो. येदोळ पर्यंत प्लेनार येतालो खंय,
हॉटेलांनी रावतलो खंय बरो दुडू आसा ताचे लागीं देखून कोणाक दिता खंय तवळ तवळ निकून वलतेराचेर बसून बायलेक सांगचे आसले ती अल्युमिनियमची व्हड पेट कांय प्लेनार येना म्हणून आतां बसार आयला आसतलो या रितानी ताका समाधान सांगलें पूण आतां रावला खंय थोड्या दिसांनी घरा आयिल्ल्या उल्लीक सरबरायेन स्वागत सरलो भावजे म्हाका एक खबर सांगली तर हांव एअरपोर्टा येता तुका घेवंक केदाळ आयलोय निकूचे सैलाप सुरू जालेस बावाक पळयतस भयणीच्या दुखाचें खाटेंच तुटलें दट्टो भयणीन घर बांदयलें देखून परकी जाली न्हय तूं इतले फावटी गांवांक येताय आनी हॉटेलांनी रावताय म्हणून आयकून काळजाक तो पुल्लपरी जालें म्हाका तुका सारकें खाण मेळटा गी नांगी म्हणली कंत म्हाका आसा दट्टो हें घरी तुजेच न्ही देखून दया करून तूं तुजी पेट घेवन हांगा ये वयल्या माळयेर तुका रावंक कूड सयत आमी बांदलां रिताचीं उतरां आयकलींच उल्लीचें काळीज मोवाळ्ळें रडा नाका रिता हांव तुमकां वा कोणाकय त्रास दिवंक आशिना देखून हॉटेलांनी रावतलो जायत फाल्यांच हांव म्हजी पेट घेवन येतां दुसरे दिसा पेट घेवन आयिल्लो उल्लीक पयल्या माळयेच्या कुडांत दवरन सकला आयिल्लोस भुरगीं महामायला महामायला म्हणून धांवून आयलीं भुरगीं ल्हान आसतना बोंबयतावन खावंक खेळूंक वस्तू हाड येतलो पूण इतल्या तेंपा उपरांत आयल्यार हे फावटी कितेंच ना तें पळोवन भुरगीं निरासलीं सांजेर रिता आनी उल्ली एकामेका सूख दूख वांटून घेवच्या वेळार उल्लीन आपणाच्या रिटायर्ड जाल्ले विशीं आनी बोंबय सोडून आयिल्ले विशीं रिताक कळयलें माम येवन हप्तो उतरला पूण मामाची पेट अजून उक्ती जावंक ना तातूं खंडीत कितेंगी मामान लिपयलां दुडू आसत भांगार आसत निकू तवळ तवळ भुरग्यांक तूक लायतलो एका सांजेर भुरग्यांचे लिसाव करच्या वेळार उल्ली सोंप्यार बसून वाचतालो आनी रितान दोगांय भुरग्यांक विचारलें उल्ली माम कोणाचो पुता सांगा तांकां उल्ली माम बोंबय तावन गिफ्ट हाडटा खंय नातल्यार ताच्या पेटींत अशें दिता खंय उल्लीक पेटे विशीं उलोवचें आयकतेस ताचें कान नीट जालें पूण तो कितेंच उलयलो ना सांजेची आमोरी सोंपोवन जेवन सगळीं न्हिदलीं एका फांत्यार उठून उल्ली सोंप्यार बसून आसलो रिता आनी निको सकाळीं जॉगिंग करनासलीं नेण्टें भुरगें दोळे घोष्टून भायर सोंप्या लागीं आयलें आनी विचारूंक लागलें मामा तूं रातीं खंय न्हिदलोय वयल्या कुडांत न्हिदलो पुता कितें जालें उल्लीन सवाल केलें वयलें कूड तुजें न्हय तें आमच्या कामाच्या चेडवाचें न्ही भुरग्यान सांगलें ओ वय गी पुता तर हांवें खंय न्हिदचें आसलें उल्लीन पाटी सवाल केलें ओ थंय टॉमी लागीं म्हणून त्या धाकट्या नेण्टल्या भुरग्यान पेट्याच्या गुडात विशीं बोट दाखयलें मात्र उल्लीच्या काळजान कितें कितें बगूंक सुरू जालें म्हजे हात पाय सलच्या घडये ही अवस्था तर फाल्यां जर तर म्हजे हात पाय बंद पडले तर खरेंच म्हाका पेट्या गुडांत न्हिदूंक पडटलें ताणें मोतींत चिंतूंक धरलें सकाळ दनपार जालो दनपार रात जाली पूण बोंबयच्या मामाची खबरच नासली खंय गेला केदळ येता ताचे कोणाकच फिकीर नासली पूण आयलो तर टीव्ही विशीं शीद विसरचें म्हणून सगळीं राखून आसलीं पूण बोंबयचो माम आयलोच ना पूण घरच्या पयल्या माळयेर एक निर्जीव पोरणी बंद पेट मात्र आजून राखून आसली देव बरें करूं